बाबू आसगावकर 4 फावट पेडण्याचो आमदार, निमणे टर्मांक तो बीजेपीत गेलो। मात फाटल्या वेंचणुके वेळार विनेबिलिटीचो निकश लावन बीजेपीन उमेदवार आयात करून पेडण्या ताका तिकीट दिवना। वेंचणुकेक उबो रावतलोच आनी बीजेपी कडेन प्रामाणीक रावतलोच अशा दोनूय व्हड्यांचेर तो आशिल्लो। निमणे मडगांवचो स्लॉट उक्तो आसा ते पळोवन तो बीजेपीचे तिकीटेर थंय उबो रावलो। आता दिगंबर बीजेपीत परत आयिल्ल्यान तोही स्लॉट हातांतल्यान गेल्लेच जमा। मडगांव आपले अस्तित्व दाखयतनाच बाबून पेडण्याय पांय दवरला। थंय भोंवपाक आतांसावनूच सुरवात। म्हज्या फाटल्यान पेडण्याची उदरगत जावंक ना म्हणून ताचो दावो। मोपाचो मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ खंय ताच्या टायमा वयलो। मेन म्हणटा तो आमचो प्रोजेक्ट जो एअरपोर्ट, हेजे भितरल्यान आमकां सगळ्यांक जी फॅसिलिटी मेळ्ळी जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटाचे हांव सारको रिणी आसा। जें दिसता थंय म्हाका दिसना इतलें जालां अशें, तें दिशीत जाल्यार हांव हॅपी जातलो। कारण डेव्हलपमेंट विकास हो आमी पावयला, पण विकास म्हणटा तो कितें कंटिन्यू प्रोसिजर आसता हर एक गव्हर्मेंटाचो, तोच फुडें व्हरपाक जाय। आमी कितें हाड नासतना हांगा दवरलें, खंय कमी आहात आमी आनी कितें करिनचें आसलेलें अशें तुका दिसता। आतां तेणें जे नवे आयल्यात तेंच्यानी आनी करचें, आनी करून दाखयचें। आता कितेंय जावं वेंचणुकेक पेडण्याच उबो रावतलो म्हणून बाबून डिक्लेअर केला। बीजेपीची तिकीट मेळना जाल्यार दुसरो पर्याय खंय आसाच। हांवें ऑलरेडी डिक्लेअर केला की पेडण्या परतो हांव रावतलोच। आनी लोक म्हाका फोन करतात, आपयतात, लोकांची तळमळ आहा आनी लोक एक तरेचो म्हाका फोन करून सांगतात की बाबू तूं जाय म्हणून। सो लोकांची इच्छे प्रमाणे हांव येतलोच पेडण्या आनी परत आनी एक फावटी त्याच जोमान फुडें वयतलो आनी जो विकास उरला तो विकास फुडें व्हरपाक हांव काम करतलों। तें तेन्ना पळया। गोंयांत विदेशी पर्यटक येतले जाल्यार सनबर्ना सारखे इव्हेंट खंय जायच। सनबर्न असले इडियम गोंयांत जाय, कारण इंटरनॅशनल समज लेवल टुरिस्ट येतलो जाल्यार हे इडियम जावपाक जाय आनी ते जातात। प्रुडंटा खातीर मकबूल मार्गीमणी।